रिसेस लांबाणी म्हाका ती सरपंच जाल्ली ही लक्षणां कसली बरी ही एक वोट बँक क्रिएट करपा खातीर ही म्हणजे घर स्कीम घेतल्या अशें क्लियर कट लोकांक कळटा. जे लोकांनी जमनी उमुलनाच्यो हडप केल्यो, जे लोकांनी गव्हर्मेंटाच्यो जमनी हडप केल्यो ते लोकांक रेग्युलरायज करून दिवप हो कायदो सरकारान हाडलो. ताजे बरोबर आतां सरकार उलयता स्लम्स जंय आहा थंय वर्टिकल डेव्हलपमेंट हावजींग मिनिस्ट्रींतल्यान आमी करतले. आतां तूं जर तांकां घरच दिता आसा तो जागो तूं ताका दिता जाल्यार तूं बांदतलो कित्याचेर काय स्वर्गान बांदतलो. सो सरकार विचार करनासतना करता. सरकाराक भंय लागला की गोंयकार तांकां मत मारचे ना म्हणटकर बिगर गोमंतकी अशे लोक जे ज्यांनी जमनी हडप केल्या तांचे गुस्तार सरकार इलेक्शन जिखूंक सोदता आनी देशाचो गृहमंत्री ताका हें करपाक हाडप म्हणल्यार सरकारा कडेन आनी कांयच टॅक्नीक उरूंक ना. सगळ्यो चितिल्ली आयडियाज गेल्यो. ही आतां एकूच आयडिया उरल्या वोट बँक पॉलिटिक्स करून इलेक्शन जिखपाक ट्राय केलें म्हणून ते ताका हाडटात. म्हाका दिसता की होम मिनिस्टरान देशाच्या होम मिनिस्टरान खबर आहा पूर्णपणान की हो सरकार पडतो आनी येना. कितलेय 32 हाडले 33 हाडले जाल्यार पसून येस हो सरकार ह्या माळ म्हयन्यात एंट्री जाल्ले काँग्रेस हांचे फुडें बरें कांय केन्नाच जावचें ना हें म्हाका दिसता होम मिनिस्टराकूय कळिल्लें आहा. पूण तो असले हे पोचक स्किमीचे इनोग्रेशनाक येता. सक्सेसफूल जाल्यार गोवा वील बिकम अ बीग स्लम आनी कितें जातलें तेंच जातलें आनी कांय ना. पूण तो सक्सेस हाजेर तें ना. म्हाका दिसता सरकार करून सोदपाचें अशें की बाब अमित शाह येतनाच बाब अरविंद केजरीवालूय येता म्हळ्यार कितें करूंक सोदता की एक सायड बीजेपी दुसरे सायड आप आनी तिसरें कोण ना. आमी हांगा कामपोज गुळयो घेवन न्हिदूना ओ गेल्ली शेळिल्ली उर्राक पिवन आमी आमचो हँगओव्हर देंवयना. आमी हांगा जागृत गोंयकार गोंयचे पक्ष आहा आनी आमी हें अशें पॉलिटिकल नॅरेटिव्ह हायजॅक करपाक जे बीजेपी सोदता तें आमी करून दिवचें ना. गोंयची डिसिजनां गोंयकार जातलीं. गोंयचो फुडार गोंयकार डिसायड करता आनी ताजे खातीर आमी हांगा सक्रीय जातले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.